ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಗೀತೆ ಹಾಡೋಣ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಾಡಿ ಪಾಡಿ ಆರಾಧಿಸೋಣ. ನಾವು ಇಂದು ವಿಶ್ವಾಸಾಗಿ ಆರಾಧಿಸುವೆವು, ನಾವು ಮುಂದೆ ಮುಖವ ಕಂಡು ಆರಾಧಿಸುವೆವು. ಪರಿಶುದ್ಧನೇ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಹರ್ಷದಿಂದ ಆರಾಧಿಸುವೆವು. ದೇವದೂತರು ಆರಾಧಿಸುವ ಪರಿಶುದ್ಧನೇ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಹರ್ಷದಿಂದ ಆರಾಧಿಸುವೆವು. ಬಂಧನ ಮುಕ್ತಿ ಪಾಶದ ಶಕ್ತಿ ಆರಾಧನೆ ಶಕ್ತಿ, ಕೋಟಿ ಚಿತ್ರ ಬಾಧೆಯು ವೇದ ಆರಾಧನೆ ಶಕ್ತಿ. ಬಂಧನ ಮುಕ್ತಿ ಪಾಶದ ಶಕ್ತಿ ಆರಾಧನೆ ಶಕ್ತಿ, ಕೋಟಿ ಚಿತ್ರ ಬಾಧೆಯು ವೇದ ಆರಾಧನೆ ಶಕ್ತಿ. सुमेच्या वरती आपण सदांच बघूंक आमकां ताणें आपोवणें दिलां. यथेश्ट मापान सुमे थंय आसतना जायते संतोष जायतो उल्हास, त्याच उल्हासान बळगून आयच्या दिसा सुम्याक आमी नमस्कार करूंक हांगा जमल्या. सुमेच्या पांया तळा आमी आसां. सुमे आमकां आपयता आनी म्हणटा हांव तुमचो तुमच्या सांगाता आसां. आणि तो सुमे आमच्या सांगाता अस्तित्वांत आसतना सुम्या मुखार आमी दिंबेर आसां. आमचे तकले बागोवया, नमस्कार करुया आणि सुम्याक आमी वंदया. नमस्कार करुया, नमस्कार करुया, नमस्कार करुया. धन्या आमच्या धन्य सांगता आमी वरत्या मोगान बसया. त्याचेच वयर आमची दिश्ट घालया. आमी सोम्या सांगता आसतना सोमी आमकां ताच्या वरत्या जेवणाक आपयता. त्या देखून आज आमी ताच्या वरत्या जेवणान भागीदार जावंक आयल्या. ताचें जेवण जावन आसा भोव अपुरबायेचें आमकां सकत दिवचें. त्या जेवणांत आमी भागीदार जाता आसतना ताच्यान मांस आनी रगत आमच्या खातीर ताणें खाण आनी पिवण जावन दिलां. तशें जाल्यार मांस आनी रगत आमकां ताणें दिल्लें. आमी वरत्या मोगान तें सेवंक आसा.
आणि ताका आमी आभार मानता आसतना समेच्या वर्तेपण सदांच आमी बगूंक आमकां जाय जालें बरेंपणूय तो दिता. तर आज ताचे समोर आमी आसा. ताच्या वर्त्या जिवितांत वांटेली जावंक ताणें आपयलां. जायती देणी आमकां ताणें दिल्यान, जायती तालंत आमकां दिल्यान, जायतो वर्तो मोग ताणें आमकां दिला. तो मोग वर्त्या मापान कार्यरूपी जावच्याक आमी तो मोग आमच्या जिवनांत जियोवच्याक ताणें आमकां आपयलां. तुजो हांव मोग करता म्हणलें गीत आमी गावचें. त्या मोगांत आमी एक जावचें, ताका अर्गां दिवचें, ताका स्तुती करची, ताची सेवा करची. तुजो हांव मोग करतना तुज्या वाटेर हांव चलतलो, तुज्या सांगाताच हांव रावतलो आनी हांव गायतलो. तुज्या पांया तळांत हांव केन्नाच पयस वचोंक तयार ना. तुज्या सांगाता आसतना मेळटा तें शांती समाधान बगूंक तुजो हांव मोग करता. हें गीत आमी गायता आसतना मोगाचें न्हू, मोग करता म्हण गायला पावन आमी खरो मोग करूंक जाय. आनी तसलो मोग देवान आमकां फावो केल्लो ताच्या पुता मारिपात. आज त्याच पुता मारिपात तसो मोग तो आमकां दिवंक येता. तो मोग आमी साखया आनी आतां तें गीत आमी गावया. मोगात हांव सदांच तुवें आमचो मोग केलाय. ह्या मोगा खातीर आमी ह्या संवसारांत जियेता तर तुज्या एकेच एका मोगा खातीर आज आमी संतोशान आसा तर तुज्या एकेच एका मोगा देखून. आनी आमच्या खातीर इतलो व्हरतो मोग त्या बापान दाखोवन तुज्या मारिपात आमचो मोग केलो. आज आमी त्या मोगा खातीर तुका अर्गां दिता. तुका हांव अर्गां दिता. पाटी सरचना सोमेच्या वरता मोगात आमी पाटी सरचना सोमे आमकां दिता तो व्हरतो आदार आमी संपूर्ण तरान
घेवच्याक तयार आसा सोम्या तुजी आमी स्तुती करता तुका आमी वर्त्या मोगान मानून घेता तुवें आमच्या सगळ्यात आश्चर्य दवरते भाग म्हूण आमी लेखून ह्या वेळा तुजी हांव स्तुती करता तुझी हांव स्तुती करता तुझी हांव स्तुती करता जेसू तुझी हांव स्तुती करता आता आणि सदा तुझ्या पाया तळ रावतलो तुझे वाटेरा चलतलो तुझे संगे हांव गायतलो पाटीचो सोना वय पाटीचो सोना सोम्या तुझ्या पाया तळ रावतलो तुझे वाटेरा चलतलो तुझे संगी हांव गायतलो हांव पाटी सरसोना ताची सेवा करूंक आमकां वर्ती कशी सोम्या तुज्या सेवेंत आमकां मेतेर कर तुज्या सेवेंत आमकां असर कर तुज्या सेवेतरी आमी तुज्या बरी वर्त्यापणांत जियोवच्याक आमकां भागीदार कर आनी तसली सेवा दिता आसतना पुरासण नासतना कांयच आमकां मेळटा की म्हूण पळयनासतना निस्वार्थ सेवा आमी दिवच्याक आमी तुज्या लागीं करपा मागता तुज्या लागीं धांवन आयल्या आमकां त्या कृपेन बर आमकां तुज्या सेवेक फावो कर तुजी हांव सेवा करता तुझी हांव सेवा करता तुजी हांव सेवा करता जेसू तुझी हांव सेवा करता आता आणि सदा तुझ्या पाया तळ रावतलो तुझे वाटेरा चलतलो तुजे संगी हांव गायतलो हांव पाटीचो सोना तुज्या पाया तळ रावतलो तुजे वाटेरा चलतलो तुजे संगी हांव गायतलो हांव पाटीचो सोना दुनियांत आमचे वयर करून हालेलू हालेलुया हालेलू हालेलुया जेसू हालेलू हालेलुया हालेलुया हालेलू हालेलुया हालेलू हालेलुया हालेलू हालेलुया हालेलुया हालेलू हालेलुया हालेलू हालेलुया हालेलू हालेलुया हालेलुया सोमी आमच्या सांगात सोमी जेवते येणे आमच्या काळजांत सोमी आमकां मेळोंक आयला मेळ्ळा आणि मुखल्या आमच्या जिवान संपूर्ण तरान सोमेच्या जिवनात मेतेर जावच्याक
वांटेले जावच्याक आमकां तो आपोवणें दिता. ते सगळी आमी दिंबेर पडया मोगाचे न्हू. समेचे आशिर्वाद घेवच्याक येद्या व्हडा सक्रामेंता म्हणलें गीत आमी गावया. तें गीत आमी गायता आसतना सम्याक साश्टांग नमस्कार करता आसतना सम्याक आमचें काळीज, आमचें मन, आमचें जिवीत, आमचें जिणें सगळें समर्पीत करया. आमचे मुखली कितलीं साहित्यीक कार्यां आसात ह्या दिसांनी चड जावन सगळ्यांच्या घरांनी म्हणल्या बरी जायते संभ्रम चलोन आसात. हे संभ्रम बऱ्या तरान आत्मीक तरान जावच्याक आमी मागया. बोवा बरबाय तरान फकत लोकांच्या देगी खातीर न्हय, समेच्या वरत्या पदवी आनी महिमा प्रगट करच्या खातीर आमची कार्यां जावं दी. आत्मीक बळादीक सक्तेन भरलेली वरत्या देवाच्या आदारान आमी संभ्रमची. ह्या सगळ्या कार्याचेर आशिर्वाद मागून आमच्या घरांनी जावची कसली कार्यां संभ्रम आसात तांचेर आशिर्वाद मागून आमच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद मागया, आमच्या भुरग्यांचेर आशिर्वाद मागया, आमच्या वडिलांचेर आशिर्वाद मागया. समेचे आशिर्वाद आमी घेवंक आयते जावया. सक्रामेंता काल तुझ्या कश्टा मरणा सुगडास तुवें आमकां सोडलाय. चड आनी चड करून आयच्या दिसांक जमल्या ह्या भुरग्यांचेर संपाद रुपयाच्या वत्या मजत आनी विनवणेन साहित्य बरेंपण हाडून दी. आमच्या सगळं कर्ज सतून साणाय सम्या आमचें जिवीत सुफळ करच्याक आनी बोवा बरबायतना फळां बरीत करच्याक आमकां तुजो आदार दी. जो जियेत आनी राजवट चलयताय सस्नाच्या सस्ना. Give
पावसात विनंती कर क्रिस्ताच्या वसण्याक आमी पावसावचे खातीर देवा तुवें कपुजीन याजक संपाद्र पियोग तुज्या पुता जेजूच्या कश्टान एक विशिश्ट तरान वांटेली जावचे वर्तें भाग पाव केलें तेजे विनंतेन कितें वत्रगून मागता करपात आय कर आनी चड जावन जयच्या मरणांत एक जावन जिवची आनी ताच्या जिवनपणाच्या महिमेन पावचे करपा तूं आमकां पाव कर महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्याक महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्याक महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्याक हे म्हज्या जेजू तुवें सांगलां मागा आनी तुमी घेतल्या सोदा आनी तुमकां मेळटलें बडें आनी तुमकां उक्तें जातलें आपले हांव बडयता सोदता आनी मागता आनी तें म्हाका मेळशें कर प्रत्येक जाण संपादपेच्या विनंतेन मागलां BP ब्लरी आयज आनी डिझीनेस गूण जावच्या खातीर दोगा भुरग्यांक बरो फुडार मेळच्या खातीर शुगर आनी कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल जावच्याक विनंती केल्या मागोवंक बरी भलायकी नवीन ठिकोनाक मेळच्या खातीर त्याच भायर आशिल्ले पयशे वगी मेळोवंक मागोवन आसात एका स्त्रियेच्या तोंडांतल्यान वायट उतरां पयस वचोंक मागोवन आसात एक भुरगो मिसाक वचोंक ताची मोत उजोडाय म्हूण मागोवन आसात सी एग्जामां 5 जाणां पास जावंक मागोवन आसात एकलोच हात गुण दूख जाल्ल्या खातीर काळजांत तावन अर्गां दितात आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजे राज आमकां येवं तुजी कुशी सर्गा जाता तशीच संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या मुक्षिता तशी आमची पदकां बुगूस आनी आमकां ताणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार नमान मरिये कृपया मरिले सुमजे सांगता श्रेयाम ता तूं सदैव सदैव पाळ जगुश्चें जेजो भगवती मरिये देवाचे माय आमकां पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे कळेल आमेन महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्याक आदी तशा आतां सदां सर्वदा आमेन जयच्या पवित्र काळजा तुजेर हांव पातयेता हे म्हज्या जेजो तुवें सांगलां सतत हांव तुमकां सांगता म्हज्या नांवान कितेंय तुमी मागल्यार म्हजो सर्गेचो बाप तुमकां दितलो आपले बापा कडेन नवी मागता तें म्हाका फावो कर रॉकी लुईस पिडेतावन संपूर्ण गूण जावच्या खातीर आनी आज मेळच्या सेकंड बायोस्पी रिपोर्ट नॉर्मल येवच्या खातीर मागोवन आसात सिरियलचें रीण फारीक जावच्या खातीर बऱ्या रेटी तसो जागो विकूनच्या खातीर आनी ताच्या कुटुंबांत जायती देवाची बेसांव आसच्या खातीर मागोवन आसात जेसिंता त्या भुरग्याक बऱ्या सांबाळचें काम मेळचे खातीर बरी सैरीक आनी बेगीनच काजाराचे सक्रामेंत मेळच्या खातीर ती मागोवन आसात चिनीशाक तेच्या कंपनीन प्रमोशन मेळच्या खातीर तशेंच त्याच कंपनीन सांबाळ सोडोवचे खातीर बरी भलायकी आनी बरी सैरीक मेळोवन बेगीनच काजार जावचे खातीर मागोवन आसात दोळ्यांचे कॅटरेक्ट ऑपरेशन बऱ्यापणान जावच्याक पाद्री पेव लागीं मागोवन आसात शॉन लुईस बऱ्या भलायके खातीर प्रोटेक्शन अगेन्स्ट इवल आनी तशेंच सेफ डिलिव्हरी जावच्या एक हांवूय मागोवन आसा सर तुजी प्रार्थना त्या संपाद्र पिवच्या वरत्या मजतीन देवा लागीं आमी विचारया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सर्गा जाता तशीच संवसारांत जावं आनी आमी आमचे सुकलेल्या मुक्षिता तशी आमची पदकां बुगूस आनी आमकां ताणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार नमान मरिये कृपया मरिले सुमजे सांगता श्रेयामता तूं सदैव पाळ तुज्या कुशीचें जेजो भगवती मरिये देवाचे माय आमकां पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे कडेन आमेन महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्याक चेच्या पवित्र काळजा तुजेर हांव पातयेता हे म्हज्या जेजो तुवें सांगलां सतत हांव तुमकां सांगता सर्ग आनी संवसार सरत पूण म्हजी उतरां सरशी नात आतां हांवें मागचें तें म्हाका लाभतलें म्हूण खंडीत म्हाका भरवसो आसा आमच्या सत्यासां खातीर मागया प्रत्येक तरां कॅन्सर पिडेंत आसच्या जायत्या जाणां पासत आमकां मागोवंक विनंती केल्या ते आमचे खातीर आमी मागया आयच्या दिसा ह्या देव मंदिराक आयिल्ल्या मोगाच्या भुरग्यां खातीर आमी मागया संपाद्र पियो वर्त्या तरान जायते बरो आदार दितालो त्याच प्रमाणे मॅक्सी रोजलिन फ्लोरीन सेलिन नवीन रॉक सँड्रा ह्या भुरग्यांचे बऱ्या भलायके खातीर आमी मागया
स्वम्यान दिलें तें बरेंपण सदांच वाखाणूंक तांकां पाव करून दी म्हणून पाद्रपेच्या वर्त्या मजतीन सर आमचे ते संवाद सांगात घाल मागया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां घेवन तुजी कुशी सर्ग जाता तशी संवसारांत जावं आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पदकां मुगूस आनी आमकां ताळणें पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार अमान मेरे कृपया मरेले समजे सांगता श्रेम तूं सदैव आणि सदैव फॉल तुझ्या गोष्टी जेजो महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्याक जेच्या पवित्र काळजा तुझे राव पद्यता जेच्या पवित्र काळजा कष्टले दाया दाखयनस रावचे तुका साथ आमचे निर्भागी पात्याचे तुझी काको दाखय तुझ्याने आमच्या हवे मर्याच्या दुखे स्तन दुलभे काळजा मारी पात आम्ही तुझे लागी मागची कृपा तू आमकां लाभय नमारणे काको तुझे मये नमन आमच्या जुवा अमृताने भरोशा तुका आम्ही उलमरता आम्ही परदेशी बाळका या दुखाच्या कोणात असता अस्कार उस्कार सोण आम्ही तुका दान करता तर तू आमच्या सगळे ते तुझे काकुतीचे दोळे आमचे वर परते आणि परदेश उपरांत तुझ्या गोष्टी सदैव पड जेजो आमकां दाखय हे दाळी हे मगळी हे दलबे आमकां मरे समजुजे जेच्या पसख्या बापा संपियो संपियो देवाच्या मोगान पेटलेल्या संपियो बापाय कालतो जावन चियल्ल्या संपियो कष्टान वरान तिरासन सांबाळिल्ल्या संपियो फ्रांसियासीच्या पाटलाव दरा संपियो कापजीन वडदीच्या अलंकारा संपियो सुमेच्या पाशाच्या गायनी नेटयलेल्या संपियो येवकरी सदैव भक्तीन भरलेल्या संपियो कुमसाच्या सक्रमेंता मुखान बापाची काकू दाखयल्ल्या संपियो विधेयपणाच्या आदर्शा संपियो मागण्यान तिरसान सांबाळिल्ल्या संपियो तुझ्या शांतीपणान कलतो जाल्ल्या संपियो सर ह्या जगा आदर्श जाल्ल्या संपियो आत्म्याच्या बाच्या खातीर वावुरल्या संपियो पिळेस्तां भलायकेच्या दायजा संपियो गरजेवंता तक्षण पावच्या संपियो तुका मारतल्यांच्या भरोशा संपियो आमा समेत संझादारा संपियो आमा पासत विनती कर हे देवा तुझ्या सेवका संपियो समर्पित चिनी आपण देऊन विविध गरपे देण्याने बरलोय आणि बघेन फ्रांसियासीच्या शेतान क्रिस्तसो या जाग जावन मागलोय तुझ्या मागण्या आणि पुण्यावरवी आम्ही आमकां पावस जाल्या बेसान तिरसणेन रावन क्रिस्ता साक्षी जावन चियव आमकां तुझ्या कृपे देण्याने बर म्हण आम्ही मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावे आमेन सर्वेस्पर तुमकां आशीर्वाद दिव आणि तुमकां सांभाळो आमेन सर्वेस्पर आपल्या मुखामळसो प्रकार तुमचे पागो आमची तुमची दया करो आमेन सर्वेस्पर तुम्ही संपियोचे दौरले भक्त मानून घेऊ आणि तुमची मागणी बळादे करो आमेन आणि सरपद वेदा देव बाप आणि पोत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो आमेन Niti dara amcha mod pun suk dara
बाबेने बोवा परमेश्वर स्वागत ह्या संपाद्रिपेच्या वर्त्या देवास्पणात आम्ही बघिता जात असताना आयच्या दिसा प्रत्येक एक इरादो आम्ही दवर ह्या मोगाच्या संपाद्रिपेच्या हातान तो जावन आसा सर कॅन्सर पिडा असले सर पिडेस्तांक तो आपडून दी आणि बरें करून दी. जायते जाणांचो रिपोर्ट येवच्याक राखून आसात. तो रिपोर्ट बऱ्या तरान नॉर्मल येवन दी आणि देवाची वरती ससाय संपाद्रिप्यो धरी ह्या कॅन्सर पिडेस्तांक लाभोवन दी म्हूण आमी मागता आसतना आयची ते सवाय ह्या परी आसात. चार्ल्स आनी आलिस डिसोजा हांच्या आत्म्या खातीर जेश्मा डिसोजा, जोझफ डिसोजा आत्म्या खातीर ऑल्विन डिसोजा, सगळ्या कुटुंबांतल्या आल्मा खातीर एडविन कास्तालेनो, सांपियोक आर्गा ओरिजिनल सेल्डेड मेळ्ळ्या खातीर मेबल पिरेरा, आर्गा बलिदान सांपियोक आल्ड्रिन डी कोस्टा, बरा भलायके खातीर मेजिता ग्लॅडसन लुवीस, आर्गा बलिदान सेंट आंतोनिक क्रिस्तीन मस्करेनस, आय ऑपरेशन सक्सेस जाल्ल्या खातीर आर्गा दितात पेल्सी अल्मेडा, Father Arana, Father Alexander Lobo, Winifred हांच्या आत्म्या खातीर जेसिंता वाज, स्पेशल इंटेन्शन स्पेशल इरादो दवरून मागला सेफ डिलिव्हरी खातीर आनी बऱ्या भलायके खातीर शॉन रोजेटा लुईस, पाद्रिपेका आर्गा फ्लेवी डी कोस्टा, आर्गा बलिदान मेल्विन आशा लोबो, आर्गा मेरिल लोबो हांच्या आत्म्या खातीर मोलिटा लोबो, बर्थडे ऑफ जुलियट टिमेलो आर्गा बलिदान दिता. रॉबर्ट पायस 85th बर्थडे रिमेंबरन्स ताच्या आत्म्या खातीर मागोन आसात पेल्सी पायस, प्रत्येक इरादो बऱ्या भलायके खातीर रॉक लुईस आनी तशेंच आज आमी मागोवंक आसा मॅगी आनी आलन रेबेलो हे पिरजेंत दिवन आसात तांच्या भुरग्याच्या बर्थडे दिसा. भुरग्याचें नांव आंजेला रेबेलो, हाच्या बर्थडे खातीर तांणी हे वरती पिरजेंत आंगयल्ली दिल्या आनी संपाद्रिपेच्या वरत्या मजतीन देवाक ती आभार मानतात. तशेंच विल्सन पुर्तादो हाच्या खातीर आमी आज मागया ताची पिरजेंत जावन आसा. ताणें ताच्या भुरग्यां खातीर मागशाक प्रत्येक तरान ताच्या भुरग्यांच्या एनिवर्सरींत बगिदात जावच्याक आनी संपूर्ण तरान तांच्या आवडत्या जिवितांत जायते बरी भलायकी मेळच्या मागोवंक आमचे लागीं विनंती केल्या. सर आमची प्रार्थना सांगाता घालून पवित्राच्या नावी मिसाचे बलिदान माया मोगान आतां आमी आरंभ करुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. क्रिस्त देव म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, सोमी आमकां फळ दिवच्याक आपयता म्हणटा आसतना यशस्वी जावन नजो म्हण न्ही. यशस्वी जायचे तर पयलें फळ दिवंक जाय आनी फळ दिचे तर आमी बरोवशान जियोंक जाय. बरोवशान जियेत आसतना आमचे थंय विधेयपण आसता, आमचे थंय कालतेपण आसता, आमचे थंय सदांच आभारपण मानून सम्याक दिनवास म्हणजे उदार काळीज आसता. आनी ह्या वेळार आमी फळ दिता आसतना यशस्वी जाता म्हणटा आमचो सोमी. आनी तसलें बरेंपण ताणें दिलां तें आमी मानून घेवया आमच्या जिवनांत. बोवा परबाय तर आमची जिवन फळाभरीत करच्याक अबरबाय तरा सुरंग रावच्याक जाय जाल्यार सर करपा मागता आसतना आमची पातकां वळखून घेवन सांगता म्हणया. हांव पातकी सर पददारा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसरून सांगता. मनांचे तोंडांत सरून वायटाचो आनी बरें सणून हांवें जायती पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासून बगैर सदांच अवकार मरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वत्या लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पददा देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बगसून आमकां सस्नाच्या जिविताक फावो. Krista
सर्पधरणी सृष्णाच्या देवा, तुझ्या दैविक कृपेन तुझ्या याजका सांपियो तुझ्या पुताच्या पाशो जगाने नेटो तुझ्या कुर्साच्या मिस्टरान बगिदा केलोय असें ताच्या आमी सहोदरी तुझ्या गणित मोगाची दाय आमकां उगडापी केली तुझ्या मागण्याच्या आदारान आमी सदां क्रिस्ताच्या पाशोन एकटून रावूं आणि संतोषान तुझ्या महिमेन वांटिली आमकां पावक कर. आमी मागता आमच्या समेत तुझ्या पुताचे जो क्रिस्ता वरवीं तो कर देव तुझे समेत पवित्र आत्म्याचेपणान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. उगडापणाच्या पुस्तकांतलें वाचप. हांवें जुवावन म्हज्या दर्शनांत अशें पळयलें, म्हजी दिश्ट हांवें वयर उबारली आनी सरकारी एक दार उक्तें आसलेलें म्हाका दिसलें. तुतुरा बरी म्हजे लागीं पयलें उलयल्लो ताळो म्हाका आयकलो. ताणें म्हाका सांगलें, हांगासर वयर ये आनी ह्या फुडा घडोवंक आसा तें हांव तुका दाखयतलो. तक्षणच प्रेरकात्मो म्हजे वयर देवलो आनी सरकार मांडून आसलेलें एक सिंहासन हांवें पळयलें. त्या सिंहासनार कोण एकलो बसून आसलो. बसलेलो सूर्यकांत आनी पद्मराग मोतया बरी दिसतलो. सिंहासना भोंवती पांचव्या माणका बरी जळजळतलें एक पावसा दोणू आसलें. त्या सिंहासना भोंवतणी 26 हेर सिंहासनां आसलीं आनी हांचेर 26 जण मालगडे बसून आसले. ते दवी मुस्तैकी न्हेसलेले आनी तांच्या माथ्यार भांगराचो कुरो आसले. त्या मदल्या सिंहासनांतावन भायर सरली मारनवेची जगलनी आनी उडोवंक करतात ते गडगडे. सिंहासना मुखार 7 दिवे जळटले. ते देवाचे 7 आत्मे. सिंहासना भोंवतणीची धर्ण स्फटिका सारकी नितळ आरशाचो दर्यो जाल्ले बरी तळतळतली. सिंहासनाचे मदेगात आनी सिंहासनाचे भोंवतणी 4 जिवयो आसल्यो. तांकां मुखल्यान आनी फाटल्यान बर्ण दोळे आसले. पयली जिवी शिवां बरी, दुसरी एक पाड्या बरी दिसतली. तिसरे जिवेक मनशा सारकें तोंड आसलें आनी चवथी जिवी उबतल्या गरुडा बरी दिसतली. त्या 4 जिव्यां मदें हर एक जिवेक 6 पकाटे आसले. भितरल्यान आनी भायल्यान सगळ्यांनी दोळे आसले. दीस रात म्हणले बरी कळनासतना त्यो जिव्यो गायतल्यो, पवित्र 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 सर्वपददार सर्वेस्पर देव, जो आसलो, जो आसा, जो येवनसो आसा. सिंहासनार बसलेल्यांक म्हणजे शासनाक जियेतल्याक त्यो जिव्यो महिमा मान आनी अर्घ दिता आसतना ते 26 मालगडे सिंहासना उजीर सरपडून शासनाक जियेतल्याक आराधन करतले. आपले कुरो सिंहासना उजीर दवरून ते म्हणटले, सर्वेस्पर आमच्या देवा, तुका फोवो महिमा मान आनी पदवी. तुवें सर्व वस्तू रचल्याय, तुजे शिष्य इच्छेन त्यो जाल्यात आनी अस्तित्वांत आयल्यात. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. Service
पासून काढल्यात म्हणटा सोमी तुम्ही भायर सरून वचून बाळता तसले फळ दिवच्याक हांवें तुमकां नेमल्या. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. सामलो खबर म्हणे जेजू क्रिस्ताचे शुभार्थ. लोक जेजूक आयकून आसतनाच ताणें तांकां आनी एक ओपार सांगली कित्या जेरुसलेमाक तो लागीं पावुल्लो. थंय देवाचें राज बेगीनच प्रत्यक्ष जातालें म्हण लोक चिंतून आसलो. ताणें म्हळें कोण एकलो मंथनाच्यो कुळयेचो राजपदवी घेवन येवचे खातीर पयशिलेका गांवांत गेलो. वेतना ताणें आपल्या धा नौकरांक आपोवन एक एकल्याक एक एक भांगारचें नाणें दिवन पळया हांव पाटी हेसर व्यापार करा अशें ताका सांगी लागलो. हेणें ताच्या गांवचे ताचे जळटले देखून तो गेलो. त्या पटापट तांणी प्रतिनिधी धाडून ह्या मनशान राजवट चलोवंक येवचें नाका म्हणून सांगून धाडलें. राजवडकेची पदवी घेवन तो पाटी येतच जांकां आपले दूड दिल्लो त्या नौकरांनी एक एकल्यान व्यापार घेवन कितलो लाभ जोडला म्हूण जाणा जावचे खातीर तांकां आपय जाय म्हणून ताणें हुकूम दिली. पयलो नौकार येवन म्हणालो धनिया तुज्या एक नाण्यान हांवें 10 नाणी जोडल्यात. ताका ताणें म्हळें शाबास बऱ्या नौकरा ल्हानशे संगतीन तूं विश्वासी जालोय देखून 10 शहरांचेर तूं अधिकार चलय. दुसरो येवन म्हणालो धनिया तुज्या एक नाण्यान हांव 5 नाणी जोडल्यात. ताका ताणें म्हळें तूं 5 शहरांचेर धनिया पळय तुजें नाणें हांवें तें लेसान बांदून तशेंच दवरलेलें. तो कठीण मनीस म्हणून म्हाका तुजी भिरांत दिसली. दवरलें तूं काडताय अमिरांतलें तूं लुकताय. ताका तो म्हणालो नश्ट्या नौकरा तुज्या सुत्रांनी हांव तुका गुन्यांवकार करता. हांव अमिरांतलें लुकतालो कठीण मनीस म्हूण तूं जाणा आसलोय न्हय. कित्याक तर तुवें म्हजो दूड वाडी घालो नाय. हांव पाटी येतच तो वाडी समेत घेतलो न्हय. आनी सस्सी रावल्याक ताणें सांगलें ते नाणें ताचे लक्ष काडा आनी 10 नाणी आसल्यार दिया. पूण ते म्हणाले धनिया ताचे लागीं 10 नाणी आसात. ताणें जाप दिली हांव तुमकां सांगता जाचे लागीं आसा ताका चडीत दिताले पूण जाचे लागीं ना ताचे लागीं आसलें इल्लें काडून व्हरतले. आनी आतां हांवें ताचो राय जावचो नाका म्हणल्या म्हज्या दुस्मानाक हांगा हाडा आनी म्हज्या मुखारच तांकां चिश मारा. इतलें सांगून जाताच जेरुसलेमाक सरचे वाटेन तो फुडें सरलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाकणी तुका क्रिस्ता. कणिकेचें गीत गावचें. बलिदान सर्पदेता त्या बापा मानतात असले सामना मागात बाप्पा तुझ्या सेवका सांपियो जोगडास काढून आम्ही दाना तुका भेटयता ते तो मानून घ्या तुझ्या महिमे खातीर आम्ही भेटून जे बलिदान आमकां ससण्याच्या जिवितावरून पावू आम्ही मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावे
सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो, आमचे काळजावो बारया, आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्परा आमच्या देवा देन वासोया, आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सपद आणि ससनाच्या देवा सर काळे आणि सतय आमी तुका दिन वाचूंक फाव कायदो नितीसो आणि आमच्या फायद्याचो तुझ्या अनंत शब्दरे मनशाकुळच्या रचनेंत वर्त महत्वाचो पात्र तुवें केल्लोय. त्या खातीर तुझ्या क्लास पुत्या संवसारात धाडिलोय. ताणें आपल्या कश्टा मरणा वरवीं आपल्या वर्त्या नव्या जिविता वरवीं आमकां बरें जिवन पाव केलें. त्या संवसाराच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गेचो सदाळबाळ निरंतर गायता तुझे मुखार. पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची इस्सर तुझ्या पवित्रात्म्या दडोन ही देणे पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ते आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कोडो आनी रगत आपल्या सुकुशान कश्ट मरण सोंसुवेच्या आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेज घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परिचोण जाता ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें हे तुमी समेज घेयात आनी हांतलें पियात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सश्टे कररचें रगत पातकांच्या बक्षांनी मेळच्या तुमच्या पासत आनी समेज मनशा पासत तें वारवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात. Sagad pagatuya Sumya Jesu tujhe mara hame zama ramda tujhe puna Jeevan ko Amin badanta जीवनपणास आम्ही भक्तीपणे उगडास करता आणि अजिविताचो उंड आणि सोडची काल सुखा समर्पिता तुझ्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूं आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आम्हा समेस्ता पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पर आख्या प्रितमेचेर विस्तारलेले तुज्या पयस सभेचो उगडास काड. फ्रांसीस आमच्या भगेम बापा पीठ पाल आमचे कोळी बापा सगळे याजकी वर्ग बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुन्हा जीवनपणाचो बरोसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टगती मेल्या समेस्तां तुजे परजळीत मोकामोळ पळोवंक पाव कर आम्हा समेस्तांची दाय कर म्हण आमी मागता. प्रत्येक तरान सर पिडेस्तांची आनी प्रत्येक तरांगा जमल्या भुरग्यांची दाय कर तुजी वर्ती मोळची दिश्ट तांचे सरय आनी तांकां तुज्या आशिर्वादांनी भर. ओंकार बरे देवाचे मागीर संगती बग्यान दोन आनी तुका मानवाल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सश्टांच्या सुखान आमकां वांटो दी
तांचे सांगता तुझे महिमा आमकां पावक जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं ती जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजोताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्ववेदार बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन. सुम्यांसी केलेल्या प्रार्थना आम्ही सांगता म्हणूया आमच्या बापा सर्गेंच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी कुशीस तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मुक्षितांव तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस परस्पर वायट आले आमकां आनी वा दया करून जिवितां सवस्के आमकां आनी सर्गींच्या बागान आमच्या सोडून दारे जेजू क्रिस्ताचे हेणे बरोशा नत्रेकतले आमकां तुझ्या उदार काकूळ दिन सर पातकांतले सुटे आनी सर आकातांतले वाटय सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुजे दम तांबळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पयस सभेच्या वावरताच्या दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशेपण तिका शांती देणे कोटान सांबाळ तुजे आतां राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक सुमेची शांती समाधान आनी मायमोग सदांच तुमचे सोवे आसो मायमोगाचो संकेत जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. मोगेच्या बाबडेनो पळय आमचो समय जेजू सदांच सांबाळचो वर्त्या मोगान ताणें आमकां जायतें बरेंपण दिलां आनी केलां आनी कितें करतलो हाच्या जेवणाक आपयलेले आमी सर सुभागी सुम्या तुवें म्हजे भितरूनचें म्हाका पवना पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. सुमी म्हणटा सच तें चड आसा ताका आणकी चड दितले आनी सच तें उणें आसा ताचें तें आसुल्लें तें काण व्हरतले.
देवा आमच्या मोगाळ बापा सष्टे जिविताच्या काळात तू आमकां आदर्शी केलाय सांपियोच्या आदर्श आमी घेवंक आनी आमच्या निस्वार्थी सेवेतून आमी तुका महिमा दिवं आनी आमच्या भाव भयणीच्या सेवेंची वांसर करपा दी म्हूण आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावे आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो आणि सर पदवेदा देव बाप आणि पोत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो. मोगेच्या भाव भयणीनो बोवा प्रभू तुमकां आमी आभार मानता व्हरतो दीस आनी ह्या देवस्पणांत तुमी हजर जाल्ल्या खातीर देविस्टार आशिर्वादांनी तुमकां बरोवन दी. आनी आयची पिरजेंत जावन आसा एंजेला रेबेल्लो तांणी बोवा प्रभू मॅगी आनी आलन रेबेल्लो तांच्या परत्या बऱ्या मनात व्हरी तांच्या बाळ एंजेला रेबेल्लोच्या बर्थडे दिसा पिरजेंत दिल्या. तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. पिरजेंत घरांक आसल्यार तुमी मुखार येवन मानाची वात स्विकार करची. एंजेलाचे पेरंट्स आसात घेंगा ना तर देव बरें करूं आनी देवाचे विस्तार आशिर्वादां तुमच्या वयर आमी मागता. सर्वेस्पर देवाचो व्हरतो आदार सदांच आमकां लाभच्याक वचून याद क्रिस्ता शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. सोम्याचे नवे आमचो आदार सोम्यातायेन आयका आमचे मागणे सर्वेस्पर तुमचे ही सवे आसो मोगळा बापा आमचे तुवें संपादकाच्या विनवणेन वतल्या सर करपे देण्या पासून आमी तुका अर्घां दिता. सर्व वस्तू तुजे तनूक जातात आनी मनशां दोस करतात त्या वेळा आमी मागता हांगा साडलेल्या उंड्याचेर तुजे विस्तार आशिर्वादां घाल. हे उंडे स्विकार करतल्या आमच्या आत्म्याक आनी कुडी बरें भलायकी गटा आनी पोशाण मेळूं. हे स्विकार केले आमच्या जिवांतली सर पिडा शिराक घुंड जावं. हे मागणी आमी भोवतीर बावरतात संपादकाच्या विनवणे मागता क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं.
बगेन पाद्र पियो आमकां सोद विनंती कर बगेन कुसाचे कुरवेन नेवर आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.